नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय वेगवेगळे येवपा लागल्यात आणि बरी गजाल अशी येवपा जाय, ताजेर भासाभास जावपाक जाय. आज रिवर नॅशनलायजेशनाचो विशय आयलो, जुवारीचो विशय आयलो. ना जुवारी न्हंय न्ही, जुवारीची जमीन. जरी रिवर म्हळें आनी जुवारी म्हळें की आमकां दिसतलें आमी फक्त न्हंयची उलयता म्हण, पण आमी फक्त न्हंयची उलयनात. एक विशय न्हंयांचो, दुसरो विशय न्हंयाचें नांव आशिल्ल्या जमनीचो, आणि एक तिसरी विशय जे आयिल्ले ते प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन्स. ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी भासाभास करतले. लौकीक बाब शिलकार आसा आमचे बरोबर, जॉयल बाब आफांचो, पांडुरंग बाब गांवकार, वेलकम. लौकीक, म्हाका दिसता सुरवात आमी जुवारी वेल्यानूच करची पडटली. डिस्कशन चड लांबली ना, कारण सरकारान मवाळ भुमिका घेतली, पण जी मवाळ भुमिका घेतली ती इतली कडक आशिल्ली, म्हळ्यार ज्या लोकांच्या विशीं डिस्कशन चलना तांचे विशीं कडक आशिल्ली की ताजे परिणाम हे बरे दुर्गामी जावपाक शकतात. कितें जालें नेमकें तें सांगचें आनी ताजे उपरांत आमी मुखार या. क्वेश्चन अवराक हो प्रश्न येयल्लो, विजय सरदेसायचो प्रश्न आसलो. आनी पयलो विशय जेन्ना सुरू जालो, एक्चुली प्रश्न घालता जेन्ना आमदार ते आपले ABCD 5 कितले प्रश्न घालपाक म्हणटा ते घालता, ताका टायटल ते डिपार्टमेंटा कडल्यान येल्लें आसता सदांच. अशें थंय डिस्कस जालें, पण थंय विजयानूच सुरवात केली. आपणी काय म्हणोना, ताच्या प्रश्नांक खंयच स्कॅम वर्ड ना, तिणें डिटेल्स मागले, पण ताका टायटल जे डिपार्टमेंटान दिल्ले असले ते जुवारी लँड स्कॅम म्हणून दिले, सरकारानूच नांव दिलें. सो तेजेर विजयान सुरवात केली. तेजेर CMO मातसो बॅकफुटार कसो केलो, हें कोणी केलां, तेणी मिनिस्टरा वटेन पयलें आनी ते विड्रॉ करपाक जाय म्हटलें, ते करेक्शन जालें, रिकॉर्डाचेर उरतल्यो ह्यो गजाली जाल्यो. सो डिपार्टमेंटाचे कोण जे काम करताले वा कोण कन्सर्न ऑफिसर एसेंब्लीचे वा डिपार्टमेंट काम करताले तेंच्या तकलेन ते असले स्कॅम म्हणून काय कितें तेंच्यान ते टायटल तशें दिवन उडयलें. सो आनी हो विशय अनुप्रमोद पयलीं एक वर्स फाटीं एसेंब्लीन डिस्कस जाला डिटेलान. विजयानूच मुद्दो काडलेलो, खूब जाण उलयल्ले तेजेर, पण तेन्ना अशें कॉन्क्रीट अशें एश्युरन्स गव्हर्मेंटा कडल्यान येवन नासलें. पण आयज जेन्ना क्वेश्चन आवर येयलो आनी क्वेश्चन आवराक एक 3 सप्लिमेंटरी जेन्ना क्वेश्चन पयले आमदाराक आसता तेन्ना ते 3 सप्लिमेंटरी भितर एश्युरन्सां कितें मेळपाक जाय आनी अशी कडक अशी एश्युरन्सां मेळ्ळी. तितून तेणी मुद्दो सांगता आसतना जी भाऊसाहेब बांदोडकरान तेन्ना एक 54 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कितली जुवारीक दिल्ली कोमनीदादी कडल्यान घेवन, तेन्ना ती 25 पयशांत तिजो हें आसलो, आनी ती इंडस्ट्रियलायजेशना खातीर दिली. म्हणजे थंय फक्त इंडस्ट्रियलायजेशन इंडस्ट्रीन हें करपाक जाय त्या खातीर ती दिल्ली. आनी आतां थंय सगळीं जी क्वेश्चनाक जे रिप्लाय येयला तितूंतल्यान कळटा ते कंपनीचें नांव घेतलें, लोडा गल्फ ऑफ गोवा म्हणून ते प्रोजेक्ट येता. कितलेशेच म्हणजे तो प्रोजेक्ट म्हणजे आमकां एकदम मेगा प्रोजेक्ट कहो, ताका परमिशन्स आहा. ताका इतली परमिशन आहा की जे मार्मुगांवचे वा दाबोळीचे आमदार सदांच ते नेवी कडेन सदांच कंप्लेन करता की तांकां परमिशन बिल्डिंगाक बी मेळना, पण हेंचे कडेन सगळीं परमिशनां ऑलरेडी घेतलेली आहा, तांकां नेवीच्या हितूंतल्यान परमिशन मेळयलें आहा. सो हे सगळे मुद्दे विजयान हेजेर मांडले, विधानसभे मुखार मांडले. बाबुशान आपलो एक मिनिस्टर ऑफिशियल स्टँड घेतलो की ती जमीन कोमनीदादीची ते कोर्टान वचोन बी तेंची लिटिगेशनां बी सगळीं जाली, फक्त सुप्रीम कोर्टा पर्यंत वचोना ते. आनी आमकां जेन्ना लिगल हें घेतले उपरांत कळटा की जमनीचे मालक तेच म्हणून, जमनीचे मालक तेच, आमी काय करपाक शकना. बट तितले CM उबो रावलो आनी CMान ह्यो गजाली सांगल्यो, कोणी जर पयलीं परमिशनां दिल्ल्या ती आपूण रिव्यू करतलो. आनी लास्ट एश्युरन्स दिता आसतना CMान सांगलें हेज डिटेल इन्क्वायरी आपूण करतलो, कारण जमीन एके पर्पजा खातीर दिल्ली कंपनीक, सो त्या पर्पजा खातीर तेंच्यांनी वापरपाक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट सुरू जाली अशें जावंक शकना. सो तेणी सांगलें डिटेल इन्क्वायरी करतलो. इवन परमिशन दिल्ली सुद्दां ती रिवर्ट करपाची तयारी सरकाराची आहा. इतले फॉर्म हें येतकूर विजय म्हणपाक लागलो आपल्याक जाय तें उत्तर मेळ्ळां. सो मागीर तेजेर आनी फर्दर डिस्कशन जावना. जॉयल बाब, एक प्रश्न होच आसा की विजय सरदेसायान ताका 50,000 कोटींची स्कॅम म्हणिल्ले. फाटले विधानसभे सावन ते सतत म्हणत आसात. आज तर तांणी पर स्क्वेअर मिटर रेट सावन हो 50,000 काय चड, आनी आपल्याचेर हांसताले तांच्या तोंडार पळय हो रेट, ही सेल्डिडांतली ऑफिशियल आंकडेवारी, अश्यो सगळ्यो गजाली केल्यो. मात सरकारान एक भुमिका जी घेतली ती जर पळयली जाल्यार अशें दिसलें ना की रेव्हेन्यू मिनिस्टर जे आसात ते खंय तरी ह्या प्रकरणां आमी कितें करतले अशे भुमिके भितर आशिल्ले. आनी मुख्यमंत्री जेन्ना उबो रावले तेन्ना सांगलें कित्याक करची ना आमी, सगळें करपाक आमच्यांनी, अशी भुमिका मुख्यमंत्र्यान घेतली. सो हातूंत वॉट डू यू रीड in this replies of minister and chief ministers? See, the data which was furnished by Vijay on the floor of the House was very embarrassing to the Treasury benches. I think
अशें जालें की तेजे भितर सगळे डिटेल्स ताणें हाडले, सगळे डिटेल हाडले, सेल डीड्स, कोणाची नांवां काडलीं, हू आर द पीपल, यू आर टॉकिंग अबाउट एफोर्डेबल हावजींग, आनी एफोर्डेबल हावजिंगा भितर हे सगळे गोंयकार कोण ना, आनी तेणी नांवां काडून तेंची नांवां काडून अशें कशें सांगून देन सेल डीड, द कॉस्ट ऑफ सेल डीड, द कॉस्ट ऑफ दीस हावजींग प्रोजेक्ट, वेन यू टॉकिंग अबाउट एफोर्डेबल हावजींग एंड यू टॉकिंग अबाउट क्रोर्स ऑफ रुपीज, आनी ताणें तशेंय म्हणलें की आपणा कडेन घेवंक जावचें ना, सीएमा कडेन घेवंक जावचें ना, आनी रोहन कावंटे कडेन घेवंक जावचें ना म्हणून. करेक्ट. इतले लेवलार पावलें की इट वॉज अ कंप्लीट एम्बेरसमेंट. आनी सीएमान तर कितें आश्वासनां दिलीं जाल्यार, आनी बाबूश मोन्सेरातूय थिंगा मातसो हळबडलो. आय मीन ही वॉज नॉट अवेअर वॉट टू डू विथ दीस, बिकॉज ऑल परमिशन्स हॅव बीन गिवन, सेल डीड्स हॅव बीन रजिस्टर्ड, सो वॉट एल्स यू आर गोइंग टू डू नाव, एंड यू नो वॉट काइंड ऑफ एन इन्क्वायरी you I mean it is quite intriguing that CM is still saying that okay fine, he'll conduct an inquiry and reverse that this thing. This is not a small project, Pramod. It is Gulf of One Goa. त्याने तशेंय म्हणलां की Gulf of One Goa is a sprawling project, one in this side. Gulf, this is peninsula. पेनिन्सुला म्हणलें ताणें, आनी एक सायडीन सावथान एक आसा म्हणलो आनी नॉर्थान एक आसा म्हणलो, एंड दॅट टू बोथ इनिशिएटेड बाय लोडास. Yes. सो हितून इतलो डेटा आयला तेजेर. म्हाका दिसता आय थिंक द बेस्ट थिंग द सीएम could have done is what he has done, saying that I will, because तेजे भितर आनी कांयच करूंक शकचें ना. You cannot say anything beyond that, because this scam word which he is using, I don't think there is a scam word which Vijay has referred to. The answer came as he is consistently maintained that. So तितून भितर आमकां they were picking up on these kind of small things, rather than focusing on the larger issue. That certainly was an embarrassment to the government. जेन्ना हे जालें पळय, क्वेश्चन येयलो पळय न्हू, लास्ट टायम जेन्ना 1 वर्स पयलीं जेन्ना हे विशयाचेर डिस्कशन जालें तितलो इतलो डेटा नासलो. सो आतां 1 वर्सान विजयान तो डेटा मेळ्ळा, आनी ते आमी काम करतना विजया बद्दल तेजे कडेन आपली अशी टीम आहा, ताका जाय तशें इनपूट येता भितर, म्हणजे हावजान आसतना, आनी प्लस तो एसेंब्लीचो रिप्लायूच घेवन हावजान उबो आसना, तो आपले RTI घेवन आसता. येदो दाळ तेजो जर रिप्लायचो आहा जाल्यार येदो दाळ तेजो RTI रिप्लायचो आसता, म्हणजे 2 आपले बॅकअप तेजो एक रेडी आसता. सो ते डेटा जेन्ना तेणी मांडलो, आनी तेजी आमी स्टायल पळयल्ली की फाटले सगळीं स्कॅमां काडटा आसतना तो पयलीं हळू करून एक टेम्पो बिल्ड करता आनी मागीर ते स्कॅम म्हणटा. ते रोहनाचेर म्हटलें तेणी आनी GMRचेर म्हटलें, पूण आयज ताका ते सीएमान चान्सूच दिलो ना करपाक. तो वयर येतालो आनी सीएमान म्हटलें आपूण इन्क्वायरी करता, रिवर्ट करता, कितें आहा तें कितें रॉंग आहा तें जाल्यार रिवर्ट करता. इन्क्वायरी करुया म्हटलें. लास्टाक विजय तूं स्कॅम म्हणून कितें मागता आशिल्लो? इन्क्वायरीच मागता. सीएमान स्कॅम म्हणजे पयलींच इन्क्वायरी. पण तातूंत भितर आनी एक गजाल जाली, सरकारानूच ह्या गजालीक स्कॅम म्हणून टायटल घालून धाडिल्लो. सो आनी एक विजय कितें म्हणटलो असो एक प्रश्न पडपाक येता. पांडुरंग बाब, हें इंट्रस्टिंग गजाल न्ही. आज सरकार उबो रावन सांगता की ह्या गजालीची चवकशी जावपाक जाय. चल्लां तें बरोबर न्ही हेंय सरकार मान्य करता. जर परमिशन दिल्यार ती रिवोक करपाचो तयार दाखयता. मागीर ही परमिशन सरकार दितालो कित्याक? येदी व्हडली बिल्डींग येता मेरेन. एक म्हणजे विजयाचे खरें म्हळ्यार विजय कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय, परबी दिवपाक जाय, की त्यांनी हो एक महत्वाचो विशय काडलो की जुवारी खातीर जी भाऊसाहेबाच्या काळांत औद्योगीक वापरा खातीर दिल्ली जमीन, ती इंडस्ट्रियल पर्पजा खातीर दिल्ली जमीन, आनी तेन्नाचो रेट म्हाका दिसता विजयन सुद्दां आज कोट केला, पर स्क्वेअर मिटर 4.25 पैसा कितें तरी रेट आशिल्लो त्या टायमार. मे बी अनऑफिशियल आनी वेगळो आसूं येता, बट इतके सवाय भितर ती जमीन तेन्ना एक्वायर केल्ली फॉर त्या कम्युनिटी कडल्यान फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज. आनी ती जमीन आतां जी विना वापर जी आशिल्ली जमीन, म्हणजे ती वापरान नाशिल्ली, बेश्टी पडून आशिल्ली, ती काडून बिल्डरांक दिवप आनी ते बी गोंया भायल्या एका मोठ्या कंपनीक दिवप, हो एक मोठें कारस्थान फाटले कांय दिसांच्यान सुरू आशिल्लें. आनी खरें म्हटल्यार अशें दिसूंक नाशिल्लें की विजय हो विशय हाडटलो काय म्हणून, पूण विजयन हो विशय हाडलो आनी सरकाराक तो फाटी घेवपाच्या हाच्या मेरेन विजयन तो लावन धरलो. त्या खातीर ताका परबी आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां की आपूण म्हाका दिसता ताणें AICचो उल्लेख केलो, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, की तांचे आमी रिपोर्ट आनी तेच्या कडल्यान जी लिगल हे जाय ती त्या खातीर रावल्या म्हणून एडवायस जाय हेच्या खातीर. पूण जर मुख्यमंत्र्यान म्हटलां तातूंत की आपूण इन्क्वायरी करतलो आनी ताका तशें कांय आनी कोणाक विकपाक दिवचो ना, फॉर बिल्डराक कोणाक विकपाक दिवचो ना अशें ताणें आश्वासन दिलां हातून सभाघरान. म्हाका दिसता फुडें पळोवया, पूण हो एक मोठो विशय जे लँड स्कॅम फाटली कांय वर्सां जी बोवाळ चल्लेलो ताका आयज एका निर्णायक हेजेर हाडून दवरला विजयन. आनी म्हाका दिसता आतां मुख्यमंत्र्यान ते सिरियसली घेतला, तो कोणाक दिवपाचो विशय जो आसा तो म्हाका दिसता बेगीनच निकालान येतलो.
पण ताका फक्त लिगल हे कितें म्हणटात ना ते पण पळोवचें एक गजाल जी आसा, एक जालो ESTचो रिपोर्ट जो सीएमान सांगलो. स्वता रेव्हेन्यू मिनिस्टरान फॉर्मर एजींचा कडच्यान ओपिनियन घेतिल्लें जिल्मन कोयल पेरेरा कडच्यान. त्या ओपिनियना भितर जे आज असेंब्ली भितर मेन्शनय जालें लौकीक बाब, तांणी सांगिल्लें की ह्या हातूंत भितर जर ही जमीन दुसऱ्या पर्पजा खातीर यूज जाता जाल्यार जाचे टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट आशिल्ले ते वायलेट जातात. सो सरकार एक स्पेशल कायदो करून ह्या गजाली भितर इंटरव्हीन जावपाक शकता. हाजेर सरकारान फाटली 1-1.5 वर्स कांयच केलें ना आनी इन द इंटरीम आनीक परमिशनां दिली. ही सरकाराची व्हडली चूक न्ही. प्रमोद आणि हो डेटा न्हू लास्ट असेंब्लीनू तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी लिगल ओपिनियन घेवपाचें आहा म्हणून. पूण तो लिगल ओपिनियन विजय जसो रिप्लायान सांगतालो की तो लिगल ओपिनियन आमकां मेळना, पण आमी तो न्यूज पेपरांचेर वाचलो, खंय तरी पेपरांनी वाचलो, पण आमकां कॉपी ना हावजा कडल्यान वा डिपार्टमेंटा कडल्यान. तांकां रिप्लायान तेजो कितें बट लिगल जेन्ना विजयान ते वाचून दाखयलें, गव्हर्नमेंट डीड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इट. बरोबर सो दॅट रिपोर्ट इज अ फॅक्च्युअल रिपोर्ट. बरोबर. आणि तितून रिपोर्टू अशें म्हणटा की तुमकां जाय म्हणजे ते जे पर्पजा खातीर जमीन दिल्ली ते पर्पजा खातीर वापरिना जाल्यार ती घेवपाक जाता, जाय जाल्यार ताका वेगळो कायदो करून ती परत घेवपाक जाता. इतले क्लियर लिगल एडवायस फॉर्मर ॲडव्होकेट जनरल सिनियर लॉयर गोंयच्या जिल्मन कोयल पेरेर हांणी दिला. आणि जे एसजी कडल्यान जो रिपोर्ट सोदता पण ते काय व्हडले तितून वेगळें आसतलें हे दिसान. जर आमचो जो फॉर्मर एजी जर जे लिगल हें दिला तितून व्हडलो डिफरन्स आसतलो अशें दिसना. जॉयल बाब, हो प्रॉब्लेम न्ही. एक वटेच्यान सरकार 1 वर्स पयलीं लिगल ओपिनियन घेता. लिगल ओपिनियना भितर सरकाराक सांगतात की तुमचे कडेन मार्ग आसा हें करपाचें. सरकार कांयच करना. वेल्यान आनीक जे प्रोजेक्ट येतात तांकां परमिशनाय दिता. मागीर जेन्ना विरोधी पक्षांतले विजय सरदेसाय सारके आमदार हो इश्यू घेवन मुखार येतात, सरकार हात वयर काडटा आनी सांगता की अरे चवकशी करया म्हणून. हें फिशी दिसना. फिशी आसाच तें प्रमोद. कित्याक हे प्रमाणान एक जो तूं एक प्रोजेक्ट करता तुका खूबशें करूंक जातालें न्हू थिंगा. यू कुड हॅव बिल्ड आय मीन लीगल ओपिनियन वॉज इन द फेवर ऑफ द गव्हर्नमेंट. फेवर ऑफ द गव्हर्नमेंट. यू कुड हॅव इमिजिएटली इनिशिएटेड दॅट. Forget that. You could have given that land for better purposes like educational institute. आता तुम्ही सगळे कडेन जागा सोदता. त्याच जमनीच्या एक भागाचेर बिट्स पिलांनी आयले न्ही मागीर. सो यू कुड हॅव आता तुम्ही IIT सोदूंक सोदता or you know or maybe a smaller this thing 5 lakh square meters or whatever you could have used for some other purposes. But now you are going ahead with that. You are executing those deeds also, notarized deeds. सगळे करून आता after 1 year how you are going to, it's going to be full of legal challenges again, no? If you are overlooked that. Secondly, you have bypassed all norms like funnel zone. आता तुम्ही नॉर्मल केसीक लोकांची हे मोड म्हणटा, एक फ्लोर उडय म्हणटा, ते उडय म्हणटा. हियर यू आर क्रिएटिंग अ मॉन्स्टर हियर. Monster in a sense like luxury apartments, luxury villas which are not luxurious monsters which are not even remotely considered as affordable housing projects. So हितून भितर बरो पैसो आसा आनी बरो गोलमाल आसा आनी I don't think there is a will really to undo the damage. I don't think it is possible. If you frankly ask me, it is not going to be possible. But let's go with what the CM has said on the floor of the house. We have to respect that and move on. म्हाका एक गजाल दिसता जॉयल बाब, हे जे सो कॉल्ड आमचे लक्झुरियस अपार्टमेंट आसात तांकां जर एफोर्डेबल हावजींग म्हणचें पडलें जाल्यार आमी सगळे जाण हांगा बसले आतां खुपी रावतात अशें आमकां मानून चलचें पडटलें. कितें म्हणटा लौकीक. सो पांडुरंग बाब, हो जो विशय आसा हो विशय खूब सादो. 1 वर्सा पयलीं सरकाराक ओपिनियन मेळटा की तुमी ह्या गजालीचेर कितें तरी करपाक शकता. विधानसभेत हो विशय येता तेन्ना सगळे जाण हांसतात, पूण मागीर सरकार हाजेर कांयच मुवमेंट करना. परत जेन्ना विशय विधानसभेक चड पुरावे भक्कम पुरावे घेवन येता तेन्ना सरकार म्हणटा की अरे इन्क्वायरी करी येवन परमिशन जर दिल्यात जाल्यार ती फाटीं घेवची पडटली, रद्द करची पडटली आनी हाजे मुखार आमी दिवपाची नात. परमिशनूय कोणें दिली? सरकारानूच दिली. यंत्रणा कोणाची? सरकाराचीच. ब्युरोक्रेसी कोणाची? सरकाराचीच. हें कितें? हांव जयलाच्या सामको मता कडेन सहमत आसा. म्हणजे सामको एग्री आसा. तुमच्या कडेन हावजींग बोर्डांतल्यान गोंयकारांक घरां बांदपाक जागो ना तुमच्या कडेन. तुमी कोलवाळा एक मोठे हे केले, आमच्या गोंयकारांक सपनां दाखयलें की एक 1600 फ्लॅट ते बांदतले आनी गोंयकारांक सवाय दरान माफक दरान दितले म्हणून ते तुमच्या कडेन जालें ना.
तुमच्याकडे जमीन ना, गोंय सामकें बारीक, गोंयांत जमनीचो विशय जो आहा न्हू सामको क्लिश्ट, तुमच्याकडे गव्हर्मेंटाकडे जमीन ना, अशा वेळार कोण तरी भायल्या बिल्डराक हाडून तुमी हजारांनी कोटींचो हो जो हे आसा लँड पार्सल जे आसा तुमी ताका दिवपाक सोदता, हेच पयलीं मुळात कोणाक पटपा सारकें ना. आयज तो विशय विधानसभेन आयला आनी मुख्यमंत्र्यान तेजेर तें आस्वासन दिलां न्ही, सो म्हाका दिसता की तेज्या मुळान वचपाक जाय मुख्यमंत्र्यानूय ते लिगल ओपिनियना विशीं जावपाक जायना. एक्झॅक्टली हे कोण कित्याक करता हे सगळे गजाली ते सामके तेज्या मुळाक वचपाक जाय आनी हो विशय म्हणजे हो असो प्रकार जावपाक जायना की गोंयची गव्हर्मेंटाची म्हणजे कोम्युनिटीची जमीन ती पूण ती गव्हर्मेंटा कडेन आशिल्ली जमीन अशा पद्दतीन जर कोणा तरी काडून दिवपाचो प्लान जर चल्ललो न्ही जाल्यार तो जावपाकूच जायना. आमचें म्हणणें इतलेंच की जशें लिगल ओपिनियन तुगेलें तळा मेरेन गेलें आनी तें वयरूच आयलें ना परत, तशें आमी म्हणटात की म्हणजे आज एश्युरन्स दिला तें तळा मेरेन वचचें न्ही, सरकारान ह्या मुद्द्याच्या तळा मेरेन वचचें आनी सगळ्यो गजाली भायर काडच्यो, इतलीच आमची अपेक्षा. दुसरो विशय आयलो रिवर नॅशनलायजेशनाचो. हो एक विचित्र तरेन आयलो विशय. प्रश्न काडलो, बरी तलवार धार बी काडून सगळे ओपोजिशन आयिल्ले आनी परत जशें जुवारीच्या मुद्द्याचेर सरकार वॉज प्रोएक्टीव आनी प्रिएम्प्टीव, ओपोजिशन कितें करतले हाचेर, तशेंच सरकार वॉज प्रोएक्टीव आनी प्रिएम्प्टीव ऑन द इश्यू ऑफ रिवर नॅशनलायजेशन. म्हळ्यार जे कितें वाक्यां तयार करून आयिल्ले, घोशणा तयार करून आयिल्ले, त्यो घोशणा दिवचे पयलींच सरकारान एक MOU काडल्यान दाखयलें की आमी देशांतले एकच राज्य तांचे कडेन हो MOU आसा, दॅट्स वाय वी आर प्रोटेक्टींग आवर ओन इंट्रस्ट म्हणून. लौकीक बाब जालें कितें? हो क्वेश्चना वरकूच येयल्लो विशय सगळ्यांनी जॉयंट विचारिल्लो, म्हणजे दोगू आपाचे आमदार आनी काँग्रेसीचे आमदार मेळून हो प्रश्न विचारिल्लो, 5 आमदारांनी मेळून. आनी विशय सुरवात केली नॅशनलायजेशनाचे नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्साक. तेन्ना तेणी फाटली हिस्ट्री सांगली की फाटले दिगंबर टायमाच्या गव्हर्मेंटान कितें रिमार्क मारलेलो तेजे आमकां हें परवडचें ना म्हणून. पर्रीकारान सुरवातेक पर्रीकार जेन्ना सकयल BJPचे सरकार आनी वयर काँग्रेसीचे सरकार आसले दिल्लीक, तेन्ना तेजो कितें स्टँड आसलो. आनी मागीर 14 उपरांत BJPचे गव्हर्मेंट येयलें आनी पार्सेकराच्या टायमार हे सगळे ते नॅशनलायजेशन रिवर्स तो प्रोसेस सुरू जालो आनी ते गव्हर्मेंटान मागीर ते फुडें गेले. आनी हो सगळो जेन्ना विशय मांडलो आनी आमच्यो न्हंयो विकल्यो, गिफ्ट केल्यो, विकल्यो असो जेन्ना आरोप जालो तेन्ना हे डिपार्टमेंट हेका लागता, कॅप्टन पोर्ट्साक प्रश्न येयल्लो जो तो आलेक्स सिक्वेराक लागता. तेणी उठोन सिस्टमॅटीक आपलो रिप्लाय दिलो. म्हणजे तेजो रिप्लाय असो पॉलिटिकल हेका धरून नाशिल्लो. तेणी तो MOUत काडला आनी दाखयलो की असो MOU फक्त आमचे कडेन आनी आमचे जे इंट्रस्ट आहा ह्या बाबतींत ते प्रोटेक्ट केल्या ह्या MOUत. आनी ते मुद्दाम केला कारण तो विशय पयलीं पासून चलतालो, तो दिगंबराच्या टर्माक पासून चलतालो की हे नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स जाल्यार आमचे अधिकार वयतले म्हणून. पण आमी एक MOU करून ते प्रोटेक्ट केला. तो रिप्लाय येयल्या उपरांत मातशें सगळेंच गडबडलेल्या भशेन जालें की जे मागपाक सोदता ते ऑलरेडी आहा. सो मागीर तेंच्यांनी ओपोजिशना खातीर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मागीर तेंच्यांनी व्हडल्यान उलोवपाक स्टार्ट केलें. मागीर ते वेलान सकयल गेले. वेलान वचून तेंच्यांनी एक 2-3 मिनटां थंय वेलान वचून हें केलो. मागीर ते पर्यंत सभापतीन दुसऱ्या प्रश्नाक कडेन गेलो आनी मागीर ते वचून आपल्या सिटाचेर बसले. पण तो विशय असो तापपाक खातीर म्हणून तो तयार जाल्लो, पण तो आलेक्सान तो आपल्या एके मिनटा भितर तो तेंचो थंड केलो विशय. तेच म्हणटा ओपोजिशन हो विशय तापोवपा खातीर सगळें सामान घेवन आयिल्लें. जयल बाब सरकार तुगेलो स्टोव्स घेवन गेलो, तो तापयतले कित्याची अशी परिस्थिती आयली. आतां आलेक्स सिक्वेरा इज नॉट ओन्ली अ व्हेरी एक्सपिरियन्स्ड लेजिस्लेटर, ही इज अ व्हेरी इंटेलिजंट एंड अ श्रूड MLA एंड अ मिनिस्टर. तो श्रूडनेस आज पळोवपाक मेळ्ळो जयल बाब. कारण ज्या तरेन ताणें हो विशय टॅकल केलो, पयलीं म्हळ्यार रिवर नॅशनलायजेशन, तातूंत भितर मंत्री आलेक्स सिक्वेर, तातूंत भितर साश्टींतल्यान येवपी मंत्री, अशें आसतना ताणें ज्या तरेन हो सारको तुगेलो डिफेंड केलो विशय, इट वॉज व्हेरी इंटेलिजंट न्ही. प्रमोद आयज कितें उरफाटेंच जालें. ओपोजिशन आयिल्ले सामके फुल्ली गियर्ड अप टू पुट द ट्रेजरी बेंचीस ऑन द बॅकफूट. सामकेच उडयता म्हणून. कित्याक तेणी एक तरी खंय तरी एक गिफ्ट म्हणून वर्ड हेजेर उल्लेख केल्लो. तो तांकां दिशिल्लें की इट इज गिफ्टेड टू द सेंटर. सो आमचे सगळे वॉटरवेज आसा त्यो नाव वील बी इन द कंट्रोल ऑफ द सेंटर म्हणून. सो तितून भितर वेन ही वॉज रिप्लायंग एंड दीस इज वेर हीज सिनियॉरिटी एंड हीज एस्ट्यूट लीड दिस थिंग पॉलिटिकल मायंड केम इन टू फोकस वॉज तेणें तो MOU काडलो आनी MOU काडलो आनी वाचून दाखयलो तेजेर की ही हॅज व्हेरी क्लियरली इन क्लियर लँग्वेज ही हॅज एक्सप्लेन्ड दॅट all waterways, whatever lies outside the waterways
oil and under the seabed, under the this thing infrastructure, all those belong to the captain of ports and they have exclusive right over it, इन्क्लुडिंग द रेव्हेन्यू. including the revenue. So तेजे भितर सगळें ढो जालें आनी मागीर तेजे भितर मागीर आतां कशें डिफेंड करतले. सो तितून भितर मागीर ऑपोजिशनान भरपूर बोवाळ केलो आनी यू नो आमी सोल्ड आवर वॉटरवेज आर सोल्ड आनी सोल्ड म्हणून. पूण ऑन पेपर देर इज नथींग टू डिफेंड दॅट इट इज सोल्ड, वॉटरवेज आर सोल्ड. सो ते मातसो तांकां बॅकफुटार वयचें पडलें आनी तो मागीर तेंच विशय हें जालो. हय पांडुरंग बाब, हो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो आसा तो कसो अप्रोच करप हें ऑपोजिशनाक कळना आणि मागीर तुगेलो क्वेश्चन पेपरच चुकीचो म्हणून ताणें बोवाळ घालो आसता दिसलो तुका. पूण एकच ह्या आजच्या घटनेंतल्यान रिवर न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जें जाल्लें त्या विशयांतल्यान एकूच तुमकां आमी सगळ्यांक लक्षांत येवपाक जाय की राजकारणी जे आसा त्यांचो कसो हेतूंतल्यान म्हणजे कशी भुमिका बदलूंक शकता आनी तांचोच कसो फायदो जावंक शकता तो. म्हणजे आलेक्स सिकेर जेन्ना राष्ट्रीयकरण विशय चल्लेलो तेन्ना काँग्रेसीन आशिल्ले. ओके, सुरू जालें तेन्ना. हय, आनी मागीर जेन्ना बीजेपी सत्ते आनी तेन्ना बीजेपी अपोज करताली. पळय आतां मजा पळय, तेन्ना बीजेपी 2011-12 अपोज करताली. हय, 14 जेन्ना मोदी गव्हर्मेंट आयलो तेन्ना भाजपाक गोंया सरकार आयलें, भाजपाचें गोंया सरकार आयलें आनी गोंयांतल्या भाजपाक दिसलें की ना सेंट्रल गव्हर्मेंट आतां आमकां बरी ट्रिटमेंट दिता आनी आमी आतां न्हंयांच्या राष्ट्रीयकरणाक सपोर्ट करपाक जाय म्हणून. आतां योगायोग असो की इतक्या वर्सां उपरांत परत आलेक्स सिकेरा त्याच खात्याचो मंत्री जाता आनी तेकाच तो क्वेश्चन येता आनी तेका तो आन्सरूय बरो दिता. हांगा सगळें जर पळयलें जाल्यार की राजकारण म्हणजे कशें गुण येयलो ते पळय. जे लोक एका टायमार विरोध करताले तो आज मंत्री आसा आनी तो सपोर्ट करता. सो हो सरकाराक डिफेंड करता. हय, तो ह्या गोंयकारांनी सगळ्यांनी पळयलो म्हणजे हो एक बरो योगायोग आयज हेतूंतल्यान दिसला म्हाका दिसता. ना, योगायोग इतलो बरो दिसलो पांडुरंग बाब, तुमी बरो विशय काडलो की जेन्ना ओपोजिशन लिडर युरी आनंमा उलोवपाक उबो रावले तांकां अशें सांगचें पडलें की आमच्या काँग्रेस सरकारान हाका सगळ्यांत पयलीं विरोध केल्लो पण ताजे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आशिल्ले जे आज त्या वटेच्यान बसल्यात म्हणून. सो अशी सुरवात करची पडली आनी मागीर परिस्थिती अशी जाली की बायचल मनोहर पर्रीकार हांणी हाका ओपोज केल्लो आनी मागीर विशय लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचेर पावलो जंय तांणी ते सामके आउट ऑफ गूड फेथ आमकां कितली बरी ट्रिटमेंट सेंटर दिता अशें म्हणून बरयलें तें धरलें आनी थंयच्यान लौकीक बाब हो एमओयू आयलो. सो आयचो जर क्वेश्चनावर पयलो मोर ऑर लेस, मे बी आफ्टर मेनी डेज ruling was quite prepared. They knew how to handle this. They had very tricky questions, probably the trickiest questions of this session. But ही आयची जी फ्लोर मॅनेजमेंट आसा ती रुलिंगान बरी केली न्ही. आतां ती प्लॅन करून केली काय ती जाली. म्हणून आयचे दोन मुखेल क्वेश्चन, एक नॅशनलायजेशन आणि एक तो जुवारीचो. जुवारीच्या मुद्द्याचेर गव्हर्मेंटाक कळलें की आमी बॅकफुटार आहा, मिस्टेक्स आहा गव्हर्मेंटा कडल्यान. सो तेंचे त्या खातीर उत्तर रेडी आसलें. ते आनी स्कॅम म्हणच्या पयलीं उत्तर दिलें की तो स्कॅमाचो आनी आरोप येवपाचो ना. सो ती भुमिका घेतली. आनी नॅशनलायजेशनाचेर मिनिस्टर जे आहा अलेक्स सिकेर ते प्रिपेर जावन येयल्ले. तेणी फूल डॉक्युमेंट जो एक्चुअली तो सगळें जाला तेन्ना अलेक्स सिकेर आमदारूच नासले. ते 2014 उपरांत जाले सगळे गजाल. तेन्ना ते सगळे डॉक्युमेंट एमओयू जाले तेन्ना नासले. पण तो फूल डॉक्युमेंट आनी तेजे जे मुद्दे आहा स्टेटीचे फेवरान ते सगळे हें केले. सो दोनी मुद्द्यांचे तिका दिसलें हे पयले 5 क्वेश्चन येतले म्हणून कन्फर्म आसता, पयले 5 वयर क्वेश्चन येना. सो थंयचे खंयचे हेजेर ओपोजिशन चड स्ट्रेस करताले आनी हो जॉयंट क्वेश्चन आसलो नॅशनलायजेशनाचो. सो सगळे तुटोन पडटले ठरलेले आसले. सो तेजी पयलींच तयारी केल्ली आनी पयलींच तेंच्यांनी कशें ते पंचर करपाचें जुवारीच्या मुद्द्याचेर पयलींच एश्युरन्स दिवन आनी नॅशनलायजेशन रिवर नॅशनलायजेशनाच्या मुद्द्याचेर थंय बाबा कितें बेनिफीट आहा. सो तुमी तुमचे आर्ग्युमेंट घालले ते खंय वयता हे पयलींच तेंचे प्रिपेर जाल्ले कळटाले. एब्सोल्युटली जयल बाब, ही जी आयची फ्लोर मॅनेजमेंट आसा आफ्टर मेनी डेज अशें दिसता की रुलींग वॉज क्वायट प्रिपेर्ड टू फेस द ओपोजिशन. हय, एब्सोल्युटली. प्रमोद, कितें जालें पयलीं ते जुवारीचेर टॉपीक आयलो तेन्ना आय थिंक द गव्हर्मेंट वॉज व्हेरी क्लियर दॅट दे आर नॉट गोइंग टू विन दीस. सो तेणी पयलें की आमी हिंगा हार मानून हिंगा ड्रॉ केल्यार ड्रॉ करूया, ड्रॉ करूया, हिंगा डिक्लेअर करूया हरची परस ड्रॉ केल्ली बरी म्हणून. हय, सो तितून भितर तेणी म्हणलें की आमी पळयता सगळें इन्वेस्टिगेशन करता. आनीक सीएमानूय एक अशें फर्म हें दिलें की इवन ही इज रेडी टू रिवर्स एंड ऑल ऑफ दॅट, यू नो, वीच मे बी डिफिकल्ट और टेक्निकली सरदेसायाक उबो रावन म्हणचें पडलें की आय एम फिलिंग हॅपी म्हणून. हॅपी, आय एम, दिस इज एक्सेप्टेबल टू मी म्हणून. आनी एक गजाल आसा प्रमोद की अनलायक द डिमांड्स हिंगा क्वेश्चनाराक यू हॅव टू बी स्पेसिफीक टू द पॉयंट एंड आन्सर टू द पॉयंट. यू कांट गिव अ स्पीच एंड यू नो cannot go for a walk in the park. या. सो
हांगा कितें जालें इन क्वेश्चन आवर यू आर ट्रॅप्ड एक्चुअली यू हॅव टू बी टू द पॉयंट एंड यू हॅव टू एक्सप्लेन सो थिंगा तांकां आनी टायम मेळोंक ना द सेकंड क्वेश्चन वेन इट केम रिवर नॅशनलायझेशन दे न्यू दॅट दे वर इन द ड्रायव्हर सीट एंड तेणी काडलो तो MOU सामको आनी सगळेंच सायलन्स करूंक लागलें सो दे वर रेडी दिस टायम अदरवायज नॉर्मली दे यूज टू टेक अ बिटींग कम्प्लिटली क्लूलेस पांडुरंग बाब अशें कितें जालें आज की रुलींग अकस्मात सारखे फ्रेश ताजे तवाने सारखे चल घाल तू बॉल मारता सिक्सर म्हणून आयले हय जस्ट तशी म्हणजे एसेंब्लीचे दीस सोंपत येता तसे सत्ताधारी पार्टीक मातसो म्हाका दिसता चड हे येवपाक लागला म्हणजे अभ्यासाचे हे वाडपाक लागला गती वाडपाक लागल्या आनी म्हाका दिसता आलेक्स सिकेरा तयारीन येयल्लो न्ही ताका लागून म्हाका कसो रुलींगेक फायदो जालो पूण ऑपोजिशनवाल्यांनी जे करपाक जाय ते थंय दाखयले म्हणजे सभापती मुखार बी वचोन हय पूण आयचें हें बरो जालो दोनूय वाटेन म्हणजे दोन्ही वटेच्यान जालें एक वटेच्यान विजय सरदेसायाची तयारी विजयाच्या आनी दुसरे वटेच्यान आलेक्स सिकेराची तयारी आनी विजयान जे सांगपाक जाय ते सांगूनय मोकळो जालो हय सगळी ताणें इन्क्वायरी ऑर्डर करतकीर सुद्दां हें स्कॅम कशें आनी 50,000 कोटींची कशें ही सुद्दां याद करून दिली सामकें. हांव इतल्याचेर थांबता म्हजो वेळ सारको सोंपला एकच गजाल कारण आमी जमनींचे बाबतींत उलयतात फाटले 2-3 दीस जाले सो जमीन हो असो विशय की खंयच्याय समाजाची खंय वळख खंय ना नपयत जाता जाल्यार पयलीं खंय जमीन दुसऱ्यांच्या हातांत वता ताजे उपरांत खंय भाशा आनी संस्कृती दुसऱ्यांच्या हातांत वता ती हळू ताजो लय जाता आनी तिसरी गजाल खंय जी जाता ती ह्या 2 गजाली जातकीर खंय तो समाजातली अस्मिताच वगडावन बसता आमी त्याच दिशेन वता काय कितें की जी जमीन सरकार घेवन गोंया खातीर वापरपाक शकता गोंयकारा खातीर वापरपाक शकता ती सुद्दां दुसऱ्यांच्या हातांत वचपाक दिवप इतले सादेपणान सरळपणान दिवप हाजें ही कसली इंडिकेशन हो प्रश्न म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारा पडप स्वाभावीक आहा हांव इतल्याचेर थांबतां लौकीक बाब जॉयल बाब पांडुरंग बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार